तेन्ना लोकांनी आपल्या शिशां कडेन उलोवन जेसून म्हणलें, मोजेसाच्या आसनाचेर दोन शास्त्री आनी फारिसांव बसल्यात, म्हणटच ते तुमकां सांगता तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुबा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिनात। जोडान सोंसूंक नजो तसली येवची ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजाचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपले बोट लेगून लायश येनात। मनशाक दाखोवंक सगल्यो आपल्यो करण्यो करतात, देखून समोर तितले सुत्रां आसतल्या पेटू लाच्यो वाड्यो ते लांबयत आसात, तशेंच आपले आवरणाच्या देगेर लायलेले गोडे लांब लांब करून भोंवतात। जेवणाक पयल्यो स्वात्यो देवस्थानांनी पयले वयले जागे तिट्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशाक गुरू म्हणून पाचारप हीच ताची आचरूस, पूण तुमी जाल्यार तांकां हेरांनी गुरू म्हणून पाचारचे म्हणून आशेव नाकात, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी। संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणूक उंच काडूं नाकात, कित्याक एकल्याकूच स्वर्गार आसा ताका मात तुमचो बाप म्हणूक फावो। आनी तुमी आपणाक गुरू म्हणून घेवूं नाकात, कित्याक एकलो तुमचो गुरू म्हणल्यार क्रिस्त। तुमच्या भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो। आपणाकूच उंच काडटा ताका देव काला उडयतलो, आनी आपणाकूच कालती जाता ताका देव उंच काडटलो।